नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या टी टायम खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फोंड्या पोटवेंचणुकेंत सर्गेस्त मंत्री रवी नायकाचो चलो रितेशाक भाजपान उमेदवार म्हूण जाहीर केल्ल्यान नाट्यमोड घडामोडीक जाल्या सुरवात. उमेदीच्या सर्तीत आशिल्ल्या विश्वनाथ दळवीच्या कार्यकर्त्यांनी उक्तायली नाराजी. सावड्डेच्या मिराबागच्या आंदोलकांनी घेतली भाजप प्रदेशाध्यक्षाची भेट. 2 दिसां भितर विशय सोडोवपाचो दिलें आश्वासन. बिरेस्तारा गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचेर कांय चाचणी करपा खातीर रुबी हॉल क्लिनीक केल्ले दाखल. मुख्यमंत्र्याचे सगळे अहवाल आसात बरे, तो आसा फिट अँड फायन, दोतोरान दिली माहिती. डेल्टा कॉर्पोरेशनाक वाणिज्य कर आयुक्त कार्यालयान धाडला एक कारापूर सवण पंचायतीत येवपी वाठादेव वाठारात 4 लेन बायपासा कुशीत साचिल्ली कोयराची रास थळाव्यांनी केली नितळ. पंचायतीन आडनदर केल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायली नाराजगी. बेले वेळसावात मध्यानरात्री 2 वरांचेर अस्कीत पेटल्यो 2 दुचाकी. एक दुचाकी पुरायपणान लासून जाली गोबोर, जाल्यार दुसरेचे जाला लुकसाण. घातपाताचो दुबाव उक्तायला लोकांनी. आता खबरो विस्तारान. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपान आदले मंत्री सर्गेस्त रवी नायक हाचो पूत रितेश नायक हाका उमेदवार म्हूण जाहीर केल्ल्यान फोंड्या सध्या नाट्यमय घडामोडीक सुरवात जाल्या. रितेशाक उमेदवार म्हूण जाहीर केल्ल्यान उमेदवारीच्या सर्तीत आशिल्ल्या विश्वनाथ दळवीच्या कार्यकर्त्यां मदीं नाराजी दिसून आयली. पळयात. येता त्या 9 एप्रिलाक फोंड्या पोटवेंचणूक जावपाची आसा. पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजप आनी आम आदमी पक्षान आपले उमेदवार बिरेस्तारात जाहीर केले. सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांचो चलो रितेश नायकाक भाजपान उमेदवार म्हूण जाहीर केलो, जाल्यार आपान गितेश नायकाक उमेदवार म्हूण जाहीर केला. मात भाजपान रितेश नायक हाका उमेदवार म्हूण जाहीर केल्ल्यान उमेदवारीच्या सर्तीत आशिल्ल्या विश्वनाथ दळवीच्या कार्यकर्त्यांनी नाराजी उक्तायली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान तांची भेट घेवन समजूत काडपाचो यत्न केलो, पूण तांची बंडखोरी थांबोवपाचें व्हड आव्हान आतां भाजपा सामकार आसा. बिरेस्तारा दामू नायक हांच्या सयत माजी मंत्री विनय तेंडुलकार हजर आशिल्ले. सर्गेस्त रवी नायक हांणी जायते फावट काँग्रेसीच्या उमेदवारीचेर वेंचणूक लढयल्या. काँग्रेसीत रावन ते घरमंत्री मुख्यमंत्री लेगीत जाल्ले. मात 2022 जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं ते काँग्रेस सोडून भाजपात आयले आनी 77 मतांनी जैत मेळयली. तांच्या मरणा उपरांत फोंड्या जावपी पोटवेंचणुके खातीर भाजप कार्यकर्ते आनी आदले नगराध्यक्ष विश्वनाथ दळवी हांणी नेटान तयारी सुरू केल्ली. पोटवेंचणुकीच्या फाटभुंयेर तांणी फोंड्या स्वताचे कार्यालय लेगीत सुरू केल्ले. मात भाजपान नेमके वेंचणुकी खातीर सर्गेस्त रवी नायकाचो पूत रितेशाचें नांव उमेदवार म्हूण जाहीर केल्ल्यान दळवीच्या कार्यकर्त्यांनी नाराजी उक्तायली. भाजपान वेंचणुके खातीर रितेश नायक आनी विश्वनाथ दळवी ह्या दोगांची नांवां पक्षाच्या केंद्रीय वेंचणूक समिती कडेन धाडिल्ली अशें कळटा. मजगतीं विश्वनाथ दळवी आपलो बरो मित्र तशेंच निश्ठावंत कार्यकर्तो, लोकांच्यो भावना तो समजता. पक्षान जो निर्णय घेतला त्या निर्णया बरोबर वचपाक जाय अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. आयकात. आमचो जुनो जाणटो कार्यकर्तो, सिनियर कार्यकर्तो सगळे पण हेजो इफेक्ट जावचो ना न्ही, म्हणल्यार बीजेपी सिटाचेर म्हणून. अपूर्व दळवी म्हजो फाटल्या अनेक वर्सांचो बऱ्यापैकी मित्रय बी आसा. आमी एकमेकांक हसत खेळटा आनी अपूर्व दळवीक आपलें राजकीय त्याच बरोबर मॅच्युरिटी सगळें ताका खबर आसा. लॉयल ऑनेस्ट कार्यकर्तो, लोकांच्यो भावनाय बी तो समजता, आमकांय बी समजता. पूण जें कितें आसा तें राज्या कडेन उलयल्लें आसता, ताजो निर्णय आसा योग्य आनी पार्टीन जो घेतला त्या पार्टीच्या निर्णया बद्दल. पण बाय इलेक्शन तेजो काय इफेक्ट जावचो ना म्हणटात सिटाचेर. अप्पू हो आमचो आमच्याच बरोबर आसा, मित्र आसा आनी अपुराक लॉंग टर्मान भितर जसो आज हांव 32 वर्सां जाली, अप एंड डावन्स आमी सगळे पळयला. अशे अनेक प्रसंग हातूंत भितर राजकीय हातूंत भितर येतात. ते सगळे आमकां घडोवपाक येतात, आमकां बुडोवपाक न्ही. तातूंत कितलो पर्यंत घड जावन भायर सरता आनी ह्या सगळ्या हातूंत भितर हांव एक बारीक हातूंतल्यान वयर सरताना सुद्दां 32 वर्सां राजकारणांत भितर अप एंड डावन पळयताले. आमकां घट करतात हे सगळे प्रसंग. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
बिरेस्तारा गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचेर कांय चाचणी करपा खातीर रुबी हॉल क्लिनिकात तांकां दाखल केल्ले. तांचे सगळे अहवाल बरे आसात आनी तांची स्थिती स्थिर आसा. व्हडलीशी शस्त्रक्रिया जावंक ना, तो एकदम बरो आसा अशी माहिती डॉक्टर ग्रांट हांणी दिली. I'm Dr. Grant from Ruby Hall Clinic, Pune. Goa CM was admitted yesterday evening for some testing. We have done all the tests. Everything looks okay. He is fine. He had a restful night and he's being discharged today in the afternoon. He'll probably stay in Pune one more day and possibly go back to Goa tomorrow or day after tomorrow. Any surgery have been done on him? No major surgery has been done. Right now he's okay. He's Yeah, he's absolutely walking, talking, he's moving around, everything is fine. So don't worry, he's absolutely fine. कारापूर सवण पंचायतीत येवपी वाठादेव वाठारात 4 लेन बायपासा कुशीक साचिल्लो कोयर निमाणे थळाव्या लोकांनी काढलो. थळावे पंचायतीची आडनदर जाल्ल्यान वाठादेव वाठारात कोयराची भयानक समस्या निर्माण जाल्ली. पळयात. राज्यात कोयराची समस्या नेटान वाडत आसा, मात थांबपाचें नांव घेना. कारापूर सवण पंचायत वाठारात कोयराची समस्या वाडत आसा. रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाचो प्रकार तर चालूच आसा. कोयराचे समस्येचेर आळाबंद हाडपा खातीर वेगवेगळे उपाय येवजण करून लेगीत कोयर काय कारापूर पंचायतीची फाट सोडिना. पंचायत वाठारात येवपी वाठादेव वाठारात बायपासा कुशीक सर्व्हिस रोडाचेर सुको आनी ओलो कोयर उडोवपाचे प्रकार घडत आसात. हो कोयर कुसून सध्या वाठारात घाणी पातळिल्ल्यो आसा. शुक्रारा थळाव्या लोकांनी रस्त्यार देऊन वाठार नितळ केला. मात आता पंचायतीच्या कामाचेर लोकांक प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागला. एवरीडे हांगा पळयता लास्ट टायम कितके फावटी हांगा व्हिडिओ काडून काडले की हांगा स्पॉट जालो, ब्लॅक स्पॉट जालो कचऱ्याचो. वाठार म्हणून जाल्यार अशें कितें पयलीं आमी वाठार म्हणल्यार आमकां ग्रीनरी मोरा बी मोर बी हांगा आमी पळयताले. आतां पळयत जाल्यार हांगा कैरूच ल्हानपणा आमी येताले वाठार म्हणल्यार हांगा मोर आनी न्हंय हांगा वातावरण मातशें बरें आसलें हिरवेगाचें. आतां हांगा येवन पळयत जाल्यार आमी आतांच्या काळान वाठार म्हणल्यार विजीट करता जाल्यार फक्त दोळ्यार एकूच येता आमचे फक्त कचरो. खंय गेल्यार कचरो. इवन आमचे हे जे सुपर मार्केटान कितके हांगा बिचोलचे लोक येता आनी खुबशे हांगाचे भितरचे सरावंडींग लोक आहा पळय सुपर मार्केटान हांगा येतात सामान घेवपाक, भुरग्यांक बी हाडटा. सगळें पळयत जाल्यार हांगा वास. हांगा इतको वास म्हळ्यार कोण रावूं शकना हांगा. हांगा आतां आमी इनिशिएटीव घेतला आमच्या वाड्यावयले भुरगे बाबा आज कितें फाल्यां आमची ईद आहा. आमी पंचायतीन बी सांगून पयले बाबा अशें हांगा कोण लक्ष घालीत ना. एवरी टायम कितके फावटी हांगा प्रायस घेतले आनी कितके फावटी आमी सांगले बाबा हांगा कचऱ्याचे कितें आर्थिक सॉर्ट आवट करा म्हणून. अजून करून कांय जावंक ना. म्हणजे आज आमी कितें चिंतलें की फाल्यां हांगा खूब जाण येतले ना. फाल्यां आमची ईद बी आहा आनी फाल्यां खूब जाण आमचे फ्रेंडां बी येतले आनी एंट्री म्हणली जाल्यार सारकें जाता वाठार म्हटल्यार आनी एक तर घाण आसात हांगा आनी घाण वाडलेली आहा. म्हणून आमी एक इनिशिएटीव घेतला की आज मातशें क्लीन करपाक. आज आमी आतां एक ते जाला आतां आमी 4-5 जाण आमी स्टार्ट करपाक चिंतला हांगा. साफ सफाई आतां करपाक चालू केला. आतां म्हाजें म्हणपाचें एक गजाल आतां आमी पंचायतीक फोन केल्लो हांवें. पंचायत कितें म्हणटा आमचो गाडी एक दीस सोडून एक दीस येता. आतां गाडीचे प्रॉब्लम कितें जाला ते MRF शेड म्हणून मारला तेंच्यांनी. ते कितें म्हणटा ते शेडवाले कितें म्हणटा की आमी हो कचरो घेना. कारापूरचो आमी कचरो घेना. जाल्यार कचरो खंयचो कचरो घेतलो आमकां हे एक येता. ते कितें म्हणटा तेंच्या लोकांचें कशें आहा ते सगळी घाण पडलेली आसा. कचरो हाडटा हांगा डंप जाता न्हू ते सगळे कचऱ्याचे घाण जाल्ले आसा म्हणून ते घेना म्हणटा. वाठार देवचो. आतां आमी वचपा आनी आमी कचरो घालपाचो खंय लोकांचो विशय आहा. कचरो घालपाचो खंय आनी कचऱ्याचे कितें तरी वेवस्था हांगा करपाचें. आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान हेजें मातशें लक्ष घालपाचें की वाठादेव आनी हे सरावंडींग कारापूर सवण पंचायतीचो कचरो कितें आहा हेजें मातशें सॉर्ट आवट करून घेवपाचें कितें आहा तें. पण हांगा कितें जाता ते कचऱ्याचे न्हू वयरसून येता वयता लोक ते कचऱ्याचे पोती उडयता आनी वयता. आमी बी कितें कोणाक सांगपाक गेले जाल्यार ते आमकां आरते परते सांगतले आनी कितें करपाचें तुमी कचऱ्याचे सॉर्ट करून सोडा ते. आनी वाटात हांगा सगळे घाण जातले. रस्त्या वयले लोक गाडयेन वयता पोती उडयता आनी वयता. आमी कितें करपाचें. आतां हे पंचायतीचे ते MRFान हितून शेडान बी घेना खंय वाटा देवा वयले आनी आमी कितें करपाचें तुमी चिंतून सटल करपाचें. खंयसून उडयता तुमी आनी वयरसून उडयता. बायपास गेला पळय ते पोती वयरसून उडयता आनी कितें करपाचें. कोणाक सांगूंक मेळना. सांगपाक गेले जाल्यार ते मागीर झगडीचे ओवर जातले. ताका लागून कोण सांगपाक बी सोदिना. पंचायतीची गाडी येता डेली तरी येवचे ना ते 2 दिसांनी 4 दिसांनी येता. पण तांकां कितें आहा ते व्हरून दिवचे पडटले आनी बालडी बी भरून दवरले जाल्यार तेंचेर वरना. बालडी थंय उरतले ते. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
बेल्ले वेळसावात मध्यानरात्री 2 दुचाकीक उजो लागिल्ल्याचो एक धक्को दिवपी घडणूक उक्ताडार आयला. तातूंतली एक दुचाकी पुरायपणान जळी जाल्यार दुसरी अर्दिकुटी जळ्या. थळाव्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या घडणुकेत उजो लावपाचो दुबाव आसा. राती मोटरसायकल दवरलो आसतना कोणी उज लायल्यान गेले. मागीर सदां आमी पांच पण दवरताले सगळे आख्खे रस्त्याचे सायडीक कोण उज लायल्यान गेले ते आनी मागीर ते चोकां चोवपाक गेल्यार आख्खी लासलो आहा मोटरसायकल. मुगे आनी ती आमच्या लेबराक देवा कडेन फंक्शन आसलें. जेन्ना फंक्शन आसलें त्या फंक्शनाक आमी 12 साडे 12 पासून आमचें फंक्शन 12 पासून फंक्शन जालें. लोक जेवण बीन गेले आनी आमची एक जाणटी आसली कासालीची तिका हांव पावन येवन मागीर म्हजी भुरगीं आनी बायलेक पायली घरा कडेन. तेन्ना पासून ओके आसलें कांय आसूं नासलेलें. आतां ओक्यान हें जालें तें कांय खबर ना कितलें हें जालें तें. मुगे बायका उज लागल म्हणून सो मुगे अंकल ब्रेड घेवपाक येयल्लो. सो तो येयलो आनी म्हाका सांगपाक लागलो की तुगे बायका कोण उज लायलो म्हणून. सो हांव चोवपाक येयल्यार आख्खी बायक सारकी लासून काबार जालो आहा. कोण तरी 2-3 येयला आनी कोण तरी उज लायला आनी जें कोणें केलां तें सारकी करुना. आय थिंक इट वॉज लायक अ डेवस्टेटींग थिंग टू डू बाय समवन. हांवें पुलीस पेयिल्ले हांगा. सो ताणें सगळे कंप्लेन्स बी घेतल्या कितें जालें तें विचारलां आनी पळोवया कितें करता तें सांगलां तांकां कितें डावट्स बी जाल्यार. केरी सत्तरीच्या श्री सातेरी केळबाय आजोबा देवस्थानात गुढीपाडव्याच्या नव्या वर्सा निमतान भव्य सोबीतकायेन भरिल्ल्या देवाचें उक्तावण जालें. देवस्थान हो समाजा खातीर उर्जेचो स्त्रोत आसा आनी संस्कृती सांबाळपा खातीर ताचें संवर्धन करप गरजेचें अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. ह्या सुवाळ्याक मंत्री मंडळ मानेस्त तशेंच व्हड प्रमाणांत थळावे आनी भक्तगण हजर आशिल्ले. केरी सत्तरीतल्या श्री सातेरी केळबाय आजोबा देवस्थानाच्या सोबीतकाय प्रकल्पाचे गुढी पाडव्याच्या नव्या वर्सा निमतान व्हडा उमेदीन उक्तावण जाले. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, मंत्री दिगंबर कामत, मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी आमदार डॉक्टर देवया राणे हिणे फीत कापून दिवो पेटोवन प्रकल्पाचे उक्तावण केले. देवळाच्या आवारात आकर्षक लायटी आनी फुलांनी सजयल्ले. नव्यान सजयल्ल्या देवळान केरी गावाक नवो वैभव मेळ्ळा आनी वाठारांत उमेदीचें वातावरण निर्माण जाला. ह्या संदर्भात उलयतना मंत्री विश्वजीत राणे हाणें देवळां समाजाक उर्जा दितात आनी आमचे संस्कृतायेची जतनाय घेवपा खातीर तांचें संवर्धन खूब म्हत्वाचें अशें स्पश्ट केलें. ह्या कार्यावळींत व्हडा प्रमाणांत भक्त हजर आशिल्ले. कसलीय अडचण जर आयली आयज पर्यंत आमी हांगा मागून घेतलेलें आसा. हे सत्तरीक पूर्ण सत्तरीक जागृत अशें देवस्थान आयज गांवच्या लोकांनी थारोवपाक जाय की बाबा आपलें देवस्थान आपलो अभिमानाचो एक स्थळ आहा. आजोबा आमचो राखणदार आहा आनी आजोबाचे आशीर्वाद घेवन आमी पावला आमी फुडें घेता. आयज तुमी सांगले हे सत्तरी कशी चलता. आयज उस्मान आहा हांगा हिंदू मुसलमान क्रिश्चन सगळे लोक एकत्र येवन आयज एक अभिमानान आमी आमचे सत्तरीच्या राजकारण फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. केरी गांवान वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो प्रयत्न तुमच्या आमदारान केल्ले आसा आनी हांव मागता बाब दिगंबर कामताक आनी श्री सुभाष शिरोडकार मागना तेंचे आभार व्यक्त करता की आयज तेंचे सारखे नेतृत्व आहा आनी गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री यांनी हे सगळ्या लोकांनी आनी मेन म्हणजे दिगंबर जेन्ना आयलो दिगंबर कामत जेन्ना परत एकदा मंत्री जाले आमचे सगळी कामां सुरळीत वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाक आमी शकले. मनीस खंय वचो आयज एक आमी समजून घेवंक जाय की कितलोय पावर आसलो कितले आसल्यार आमी एक लक्षांत घेवया आमचे वयर कोण तरी बसला तो आमचो देव आनी तो देव मागीर वाट दाखयता. म्हणून हांव भुरग्यांक सदां म्हणटा पासियेंस दवरा. वेळ येतलो टायम येतलो सगळे जाग्यार पडटले. देवाचो आशीर्वाद असल्यार खुबशे गोष्टी आमी योग्य तरेन आमी फुडें व्हरू शकता. गुढीपाडव्याच्या दिसा खंयचें कार्य शुभ कार्य आमी सुरवात करता आनी हे शुभ कार्य म्हणटा ते ह्या सुंदरशा सुप्रसिद्ध जागृत देवस्थानाचे नूतनीकरण आनी शुद्धीकरण जे आयच्या दिसा गुढीपाडव्याच्या दिसा योगायोग घडून आयले. आनंदाचो आनी अभिमानाचो दीस. केरी गांवाक म्हाका तरी दिसता एक धार्मीक संस्कृतीक आनी पर्यटन तर नजरेन तर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता हांगा एक वेगळीच आतां एक केरी गांवाक एक संदी मेळटली इन टर्म्स ऑफ ट्युरिजम म्हणटा तशें. आनी त्याच भशेन तळी पळोवपाक फाल्यां हे देवूळ पळोवपाक खूब खंयचे लोक येतले म्हणून अशी हांव आशा बाळगिता. ते म्हटल्यार नवीन वर्स. नवीन वर्साचे प्रत्येकान संकल्प घेवचो आनी तो संकल्प फुडले वर्स येता पयलीं पूर्ण जावपाक जाय. जशें बाय दिव्यान एक संकल्प सोडिल्लो 2024 डिसेंबराक
आणि आयच्या वर्साच्या दिसाक पहिल्याच दिसाक हो संकल्प ताणें पूर्ण करून घेतिल्लो आसा. तातूंत सुद्दां बा प्रताप सिंग राणाचो हात आशिल्लो. आनी हांव जेन्ना मुख्यमंत्री जालो तेन्ना म्हाका याद ना की विश्वजिताले एक प्रपोजल हांवें केन्ना हाडून दवरलो. ताणें सांगचें म्हाका तें पळय कितें करपाक जाय तें बाब प्रताप सिंग राणान ताच्या फाटल्यान विश्वजितान. आनी आतां देविया ताजी कॉन्स्टिट्युएन्सी देविया पळयता. देवियांनी हांगा आतां भरपूर विकास केला. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. कितलीशीच वर्सां जालीं साळ न्हंयची फक्त सरकारी अधिकारी येवन पळोवणीच करतात. मात अजून मेरेन प्रश्न काय तडीक लागना. फक्त येवन आश्वासनां दितात आनी लोकांच्या दोळ्याक पानां पुसपाक सोबीतकरण करतात. मात ह्या न्हंयच्या मुळांत कितें आसा तें कोण सोदतलो? न्हंयत व्हांवपी सिवरेज केन्ना बंद जातली? तिडकिल्ले थळावेच जाप मागतात. पळयात. हालींच मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी बाणावलेचो आमदार साळ न्हंयची पळोवणी करपाक आयिल्ले. मात हे सगळे लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाची कामां चल्ल्या. प्रस्न अजून जैसे ते आसा असो आरोप केतन कुडतरकारान केला. हे पळय तूं आतां म्हटलां की आतां इन्स्पेक्शन करता हें करता. आमी खूब पयलीं हें सातत्यान सांगिल्लें आयिल्लें आसा. पळय कशें आसा एक न्हिदिल्ल्या मनशाक जागो करपाक इजी पूण न्हिदेची सवंग घेता पळय न्ही ताका लागोवपाक खंय खूब हें पडटा त्रास पडटा. तशें हे प्रशासनाचें तशेंच जालां. ते येता इन्स्पेक्शन करता वता तें इन्स्पेक्शनांनी कांय जावपा ना. हांवें परत मुद्दामून सांगता कितें ह्या साल नदीक ही सगळी सिवरेज जॉयंट आसा. ही साल नदीची थंयची पळय ती लो लायन एरिया जितली पळय वता मोगलावळी आनी ती ट्रिटमेंट प्लांटा कडेन पळय तितले थंय ती नॉर्थ मेन म्हणटा ती लायन वता. जो पर्यंत ती नॉर्थ मेन लायन जो पर्यंत ती एक्टिवेट जायना तो पर्यंत ताचें कांयच जावपाचें ना. कित्याक नॉर्थ मेन ती जे पर्यंत म्हाका म्हायती आनी जे पर्यंत म्हाका इन्फॉर्मेशन आसा जे पर्यंत आमी RTI म्हणून जे पळय इन्फॉर्मेशन घेतलां ताजेर ऑन दॅट बेसिसाचेर सांगता ही नॉर्थ मेन 3 फेजीजान जाली A, B आनी C. कळ्ळें तुका? ती A आनी B तांणी पायपलायन घालून दवरल्या पण ती एक्झिक्यूटूच करना. हें सगळें जें पळय सिवरेजीचें उदक आसा हें थंय शेतान वता. ते शेतांतल्यान डायरेक्ट साल नदयेन वता. आतां ते थोडेशे थंय ते खारेपणा पुला कडेन ती बरी अशी 2 फुलां शिरोयली ते बारीक पेंट असो मारलो 4 आमदारान फोटो घातले. ताजेर कांयच जावपाचें ना. ताजेर मेन मुळान कितें आसा मुळान ती सिवरेजीची सगळी घाण ही ट्रिटमेंट प्लांट पर्यंत पावता वा ना. बरें ट्रिटमेंट जी पळय लास्ट फेज जी पळय आसा जी CC A B C जी म्हणटा पळय न्ही ती लास्ट फेज जी पळय आसा ती लायन घालपाक तुमच्या गव्हर्मेंटा कडेन लँड तरी एक्वायर केल्लो आसा काय ना तें इम्पॉर्टंट. हें उदक दोळ्याक उदक पुसपाची पळय कामां पळय आज पर्यंत चालू आसा ती बंद करची. हाजेर कितें तरी ठाम उपाय हाडचो. एका तेंपावयली साश्टीतली लायफलायन आशिल्ली फामाद साळ न्हंय आतां जिवी उरपा खातीर धडपडटा. हे गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान दाखयल्ले. ह्या न्हंयत आदी कालवां तिसऱ्यो वेगवेगळ्या तरेचे नुस्तें आदी मेळटाले. लोक न्हावपाक लेगीत वयतालो. तशेंच काटाळी घालून रुचीक नुस्तें काडून पोट भरताले. मात आतां ह्या न्हंयत पांय लेगीत घातल्यार कुसतात खंय. हे सगळे सिवरेजीचे सरळ कनेक्शनाक लागून जाला. सरकारान कोट्यांनी खर्च करून न्हंयचे डिसिल्टिंग केल्ले. मात कितें फायदो? मुळांतल्यान प्रस्नच अजून तडीक लागूंक ना जाल्यार न्हंयत डेकोरेशन करून कितें लिपोवपाचो यत्न चल्ला अशें लेगीत प्रस्नांचो पावस लोकांनी केल्लो. ही न्हंय दुशीत जाल्ल्यान कितल्याशाच लोकांच्या पोटार हावळ आयला. खास करून नुस्तेमाऱ्यांचे जे रापण मारून आपले तशेंच फामिलीचे पोट भरतात. ह्या न्हंयचेर कितलीशीच पिळगी व्हड जाल्यात. मात आतां प्रस्न उपरासता तो फुडले पिळगेन ह्या न्हंयत ताजे फडफडीत नुस्त्या बदलाक सैम विरोध्यांनी केल्ल्या सिवरेजीच्या बुरश्या उदकान भरिल्ले पळोवपाचे. साळ न्हंयचे हे काळे किट्ट रूप सरकाराक बदलपाक यस येतले व्हय. टेस्ट केल्यार न्हंय प्रदुशीत आसा म्हण दाखयता तरी सारकी मुळांतल्यान कारवाय कित्याक जायना? सरकाराच्या चालीचेर आतां सगळ्यांचीच नदर तिगून आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. गोंयांतल्या गुन्यांव फाट्यान केल्ल्या व्हड कारवायेक लागून देशभर पातळिल्ल्या ऑनलायन एस्कॉर्ट आनी शिंदळकी वेवसायाचे रॅकेट उक्ते जाला. ह्या संदर्भात 3 आरोपीक अटक केल्या आनी 22 अश्लील वेबसायटी ब्लॉक केल्यात.
या रॅकेटाचो मुखेल मास्टरमाइंड कर्नाटकांतलो आसा अशें उक्ताडार आयला. ही केस नेमकी कितें पळोवया हो खाशेलो रिपोर्ट. गोंय गुन्यांव फाटो आनी सोशल मिडिया मॉनिटरींग सेल हांच्या संयुक्त कारवायेंतल्यान एक व्हड प्रकरण उक्ताडार आयला. ऑनलायन एस्कॉर्ट सेवाच्या नांवान देशभरात शिनळकी वेवसाय चलोवपी एक गट पुलिसांनी सोदून काडला. 9 मार्चाक म्हायती तंत्रज्ञान कायदो आनी बायलांचे अश्लील चित्रण आडावप कायद्याच्या कलम 67 खाला गुन्यांव नोंद जाल्लो. या प्रकरणात 22 वेबसायटींचेर बंदी घाल्या. तंत्रीक तपासांतल्यान कर्नाटकांतल्या शिवमोगा हांगच्या नारायण राव हो मुखेल आरोपी आशिल्ल्याचे स्पश्ट जाला. हाचे उपरांत गुन्यांव फाट्याच्या वेगवेगळ्या पंगडांनी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांनी सोद कारवाय केल्यो. नेरूल आनी बार्देस धाड घालून नारायण राव, शहबाज खान आनी मंजुनाथ शहशेट्टी ह्या 3 आरोपींक अटक केल्या. या कारवायेत एक लॅपटॉप, 4 मोबायल फोन आनी एस्कॉर्ट वेबसायटी कडेन संबंधित पुरावे जप्त केल्यात. तशेंच आरोपी गुगल पे आनी UPI वरवीं पैशांची अदला बदल करताले अशेंय चौकशेंतल्यान स्पश्ट जाला. हे आरोपी फकत शिनळकी वेवसायांतल्यान मेळिल्ल्या पैशांचेर आपले पोट भरताले अशी म्हायती मुखार आयला. हे प्रकरणात अनैतीक मनीस वेव्हार आडावपाच्या कायद्या खाला गुन्यांव नोंद जाला. बंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई, जयपूर, दिल्ली ह्या सारख्या व्हड शारांनी हो रॅकेट चलता अशेंय प्राथमीक चौकशेंतल्यान स्पश्ट जाला. सध्या पुलिसांनी अर्थीक वेव्हाराची पुराय चौकशी करून बळी पडपी बायलांचो सोद घेवपाक सुरवात केल्या. मुखेल आरोपीच्या खात्यात 2.34 लाख रुपया गोठलायल्यात. गोंय गुन्यांव फाट्याची ही एक व्हडली आनी महत्वाची कारवाय अशें मानल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गेमिंग ऑपरेटर डेल्टा कॉर्पोरेशनाक गोंय सरकाराच्या वेपारी कर आयुक्त कार्यालया कडल्यान सुमार 1752 कोटी रुपयाची GST नोटीस धाडल्या. GST कमी फारीक केल्ल्याचो आरोप करून कंपनीन भांडवल बाजारात दिल्या निवेदनात ही माहिती उक्तायल्या. ही नोटीस जुलै 2017 ते मार्च 2022 या काळा खातीर आसा आणि ती आदी केल्ल्या अशाच मागणी प्रमाण आसा अशें कंपनीन स्पश्ट केला. सध्याची नोटीस लेगीत ह्याच वादांतलोच एक भाग अशें सांगून कंपनीन त्या मागण्याक न्यायालयात आव्हान दिला. हाचे आदी 2023 वर्सा हैदराबादातल्या GST गुप्तचार महासंचालकान कंपनीक 11,400 कोटी रुपया मेरेन कर भरपाची नोटीस जारी केल्ली. ही रक्कम कंपनीच्या बाजार मोलाच्या सुमार 3 पटींनी चड आशिल्ल्याचे सांगिल्ले. कंपनी आणि ताच्या उपकंपनीन ह्या मागण्या आड न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्य सरकारान इलेक्ट्रीक गाडयां खातीर अनुदान दिवप बंद केल्ल्यान इलेक्ट्रीक गाडयांची नोंदणी उणी जाल्या अशें कळटा. अनुदान बंद केल्या उपरांत विक्री उणी जाल्ल्याचे येरादारी खात्यान जारी केल्ल्या अहवालांतल्यान सामकार आयला. पळयात पुराय बातमी. हवेचे प्रदूषण कमी करून राज्यातले पर्यावरण राखपा खातीर राज्य सरकारान 2021 इलेक्ट्रीक गाडयांक चड चालना दिवपाचो निर्णय घेतलो. ह्याच फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान इलेक्ट्रीक गाडयांची विक्री वाडोवपा खातीर गोवा इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी धोरण चालीक लावन 3 चाकी वाहनां खातीर 40%, दुचाकी वाहनां खातीर 30% आनी 4 चाकी वाहनां खातीर 50% अनुदान दिवपाचो निर्णय घेतलो. हाका लागून 2021 सावन सगळ्या तरेच्या इलेक्ट्रीक गाडयांच्या खरेदीत व्हडा प्रमाणात वाढ जाल्ली. 2021 1099 इलेक्ट्रीक गाडयांची विक्री जाल्ली. 2022 तातूंत 8.3% वाढ जाली. उपरांत हो आंकडो वाडत गेलो. मात 2024 सरकारान अनुदान बंद केल्ल्यान इलेक्ट्रीक गाडयांची विक्री उणी जाली. 2024 11,756 इलेक्ट्रीक गाडयांची विक्री जाल्ली. पूण 2025 तातूंत उणाव जावन हो आंकडो 9,881 इतको जाल्ल्याचे अहवालांतल्या आंकडेवारींतल्यान दिसून येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
गोंयांत 24 वरां उदका पुरवण करपाची खात्री सरकारान दिल्या तरी कांय सुवातींनी फक्त कांय वरां खातीरूच नळाचें उदक अजूनय मेळटा. हाका लागून लोकांच्यो कागाळी वाडल्यात. 2022 वर्साची आंकडेवारी पळयल्यार सगळ्यांत चड 2682 कागाळी साश्टी तालुक्यांतल्या उदका खात्या कडेन नोंद जाल्यात. पळयात पुराय बातमी. सध्या गोंयांत गरमी वाडल्या आनी ह्या गरमेक एक दिसून आयला की गोंयचे उदकाचो सांठो जो आसा तो बिशी कमी जायत गेला. फाटल्या 4 वर्सांचे जर आमी नियाळ घेतलो जाल्यार अशें दिसता की गोंयांत अशे कांय जागे आसात थंय फक्त कांय कडेन 1 वरां, कांय कडेन 2 वरां, कांय कडेन 3 वरां, चडांत 8 वरां दिसाक उदक मेळटा. आनी हे जर पळयलें जाल्यार सगळ्या कांय जर कागाळी खंयच्यो जर आयिल्ल्यो आसात जाल्यार साश्टी तालुक्यांतल्यान सगळ्या कांय चड कागाळी आयिल्ल्यो आसात. आमच्या उदका खात्या कडल्यान जी म्हायती मेळ्ळ्या ती पळयल्यार फाटल्या 4 वर्सांत साश्टी तालुक्यांतल्यान 2682 कागाळी आयिल्ल्यो आसात. ताका ज्यो उदकाक कनेक्टेड आसात. आनी मेन म्हणजे उदक मदीं मदीं लायट गेल्यान उदक बंद जावप, मागीर कितें तरी कामाक लागून शटडावन जाताक लागून उदक बंद जावप, पायपलायन फुटून बंद जावप किंवा पायपलायन लिकेज जावन बंद जावप, अशे वेगवेगळे कारणां ताचे तुका आयल्यात. फकत साश्टीकच न्ही, बार्देजाक तर हे आमचे उदकाचे समस्या आसात त्यो सगळ्या कांय चड आसात. तिसवाडी तालुक्यांत आसात, पेडणे तालुक्यांत आसात, साश्टी तालुक्यांत आसात. साश्टी तालुक्यांतले फकत एक मडगांव आनी 4-5 जर गांव सोडले जाल्यार इतली उदकाची टंचाई जाणवता. आनी ताका लागून सद्याक लोक बेजार जाल्ले आसात. आनी आमी जी म्हायती दितात ती जर पळयली जाल्यार ही आमची म्हायती न्ही किंवा आयकयली म्हायती, ही विधानसभेक आयिल्ली म्हायती. विधानसभेच्या उतरांतल्यान जी म्हायती आयल्या ती फुडें आयिल्ली आसा. हे जर पळयलें जाल्यार सद्याक गोंयचे उदकाचें वातावरण, पिवपाचें उदकाचें वातावरण गंभीर आसा अशें म्हणप समाजांतलें. गोमंतक टीव्ही खातीर सुशांत गोळकार, मडगांव साकून. टी टायम खबरो हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is Dr. Pandeshji. So everyone wants to have an Korean glass skin appearance. But skin is not just about the upper superficial part. It usually reflects your internal health. A glowing skin is a mirror to your good internal health. So what can we do to have a good glowing skin? Now in Vision Hospital, we are starting a specialized skincare center with the help of Dr. Ankita Tokdesai and Dr. Manish Patel, who will help to achieve your skin of your dreams. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.